नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिन आणि ओकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग। राजभवनांत शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान, मात फेररचनेविशीं विचारल्यार मुख्यमंत्र्या सयत गावडे मौन। मोल्या भरणाच्या दोगा राना कर्मचाऱ्यांक मारबडय करून फरार जाल्ल्या कर्नाटकांतल्या 4 जाणांक पुलिसांनी केली अटक। रान खात्याचे अधिकारी दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपींक धरपाक केली मजत। गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकांनी टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां 2025 आड केलो निषेध। टॅक्सीदानी योगेश गोवेकारा आडच्यो केशी परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान अणजण पोलीस स्टेशनाचेर वेलो मोर्चा। परवरी जावपी टाउन स्क्वेअर प्रकल्पाक 120.97 कोटी रुपयाची लागतली निधी। स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत कोलवा दर्यादेग कोस्टल टुरिझम सर्किट म्हूण जातली उदरगत। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। दाबोळी वाठारांत एका फोंडकुलांत पडून दुचाकी चालकाक मरण। दुसरे वटेन सालिगांव बेला विस्ताववाडा वाठारांत घराच्या सेप्टीक टँकात बुडून 58 वर्साच्या दादल्याक आयलें मरण। केसरवाल झरी वाठारांत भूस्खलन जावपाचो धोको। मातयेची राशींनी ढेर देंवपाचे वाटेर बेगोबेग उपाय करपाची गरज। गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयच्या जिल्हाधिकाऱ्याक पत्र। आता खबरो विस्तारान। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग आयला। राजभवनांत शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा, मात फेररचनेविशीं विचारल्यार मुख्यमंत्र्या सयत गावडे मौन। गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाच्या हालचालींक वेग आयला। राजभवनांत शपथविधी सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा। गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सध्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा। मजगती आदिवासी प्रेरणा दीस कार्यावळींत सरकाराचेर केल्ले टिकेविशीं कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक चर्चा करतले। चर्चे उपरांतूच महत्वाचे निर्णय घेतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईकान सकाळी गोमंतक टीव्हीक सांगिल्ले। प्रदेशाध्यक्षांच्या या विधानाक लागून दोगा मजगती जावपी चर्चेक महत्व आयला। मंत्री गोविंद गावडे हांचेर कारवाय जातली काय हे विशीं जनतेक बरीच उत्सुकताय आसा। हाका लागून दामू गोविंद हांचे चर्चेकडेन सगळ्यांचे लक्ष आसा। दुसरे वटेन बेरेस्तारा सांजे मिडियान फेररचने विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दिनासतना मुख्यमंत्र्या सयत गोविंद गावडेचे मौन। वादळा आदीची ही शांतताय काय म्हूण लोक म्हणपाक लागल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मोल्या भरणांत बेकायदेशीर प्रवेश करपी कर्नाटकांतल्या 4 पर्यटकांक जाप विचारिल्ल्यान राना कर्मचाऱ्यांक मारबडय करून फरार जाल्ल्या आरोपींक अटक केला। रान खात्याचे अधिकारी दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपींक धरपाक पुलिसांक सहकार्य केले। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मोली अभयारण्यात बेकायदेशीर रितीन प्रवेश करपी कर्नाटकांतल्या 4 पर्यटकांक जाप विचारिल्ल्यान उलट राना कर्मचाऱ्यांकूच मारबडय करून ते फरार जाले। नागू दहीफोडे आनी मंगलदास गांवकर ह्या दोन्ही कर्मचाऱ्यांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केले। उपरांत तांच्यार पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली। पुलिसांनी घडणूक सुवातेर वचून रोखडोच तांचो सोद घेवपाक सुरवात केलो। कांय वरां उपरांत 4 आरोपींक पुलिसांनी अटक केले। रान खात्याचे अधिकारी दूधसागर असोसिएशनाचे वांगडी आनी थळाव्या लोकांनी आरोपी धरपाक पुलिसांक सहकार्य केले। तुम्ही किती जण आले? तुम्ही 5 जण आले, पण तुमचे त्यांच्या तुझे किती मारले? खोटे माल तुमचे आणि तेजेर किती मारले? आणि तुम्ही त्यांना विचारले भितर तुम्ही प्रवेश कित्याक केले म्हणून? आपण इल्लिगली भितर गेले। ते खंयच्या वयल्यान कर्नाटक दूधसागर पोवन येताले ते
डायरेक्ट रानान देवले सूर्य आहले तेंगेडे ते कितले जाण 4 जाण आहले कितल्यांक सुमारे सकाळ फुडें म्हणल्यार पयली खातीर आमचे जे फॉरेस्टाचे जे गार्ड आसा ते थंय दुधसागरार वयर थंय सकल तेवटेन खंय तरी हें आसलें वन खातीर राखपाचे तांचेर कोण तरी अज्ञात वयल्यान जे आयिल्ले कर्नाटकाचे डायरेक्ट वयल्यान देंवता रेल्वेंतल्यान देंवन ते सकल येता बेकायदेशीर प्रवेश करता बेकायदेशीर प्रवेश करता तेणी आमच्या ज्या गार्डांचेर हल्लो केलो सुरयेनी हल्लो केलो कडे मारली फॉरेस्ट गार्डाचे हय फॉरेस्ट गार्डाचे कडे मारले खोटांनी मारले तांकां हेचेर खंय तरी आमी सगळ्यांनी एक जावन एक लढो दिलो ड्युरिंग आवर patrol in the Sanahalim forest area, Wildlife Wildlife Sanctuary. 4 persons were encountered with the patrolling team, and they were carrying all these knives and other weapons with them, and they tried to attack the staff. So accordingly, we also tried to defend, and some injuries also happened to forest staff. Their conditions are stable, minor injuries only. Later, we informed this to RPF and police also. So, with the coordinated effort of forest police and RPF, we could locate them later by around 12 noon and arrested 4 of them. They are from Dharwad. These are youngsters and suspected to be involved in many criminal activities. एकनाथ खेडेकारा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयच्या टॅक्सी व्यावसायिकांनी टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शक तत्वां 2025 आड निश्चित केलो. ॲप बेस्ड टॅक्सी आयल्यो जाल्यार थळाव्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. दुसरे वटेन टॅक्सीदानी योगेश गोवेकार हाच्या आड आशिल्ल्यो केसी परतून परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान गोयच्या टॅक्सी व्यावसायिकांनी हणजण पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. पळयात पुराय बातमी. गोयच्या टॅक्सी व्यावसायिकांनी एकठांय येवन टॅक्सी एग्रिगेटर मार्गदर्शन तत्वां 2025 आड बिरेस्तारान निश्चित केलो. ॲप बेस्ड टॅक्सी आयल्यो जाल्यार थळाव्या टॅक्सीकारांचो धंदो काबार जातलो. देखून आमकां न्याय मेळसर आमी झगडटले अशी भुमिका टॅक्सीकारांनी घेतल्या. मजगतीं टॅक्सीकार योगेश गोवेकार हाच्या आड आशिल्ल्यो केशी पुलिशेन परत उक्त्यो करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान गोयच्या टॅक्सी व्यावसायिकांनी हणजूण पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा व्हेलो. गोवेकार हाच्या आड आशिल्ल्यो केशी खून वा गुन्यांवा विशींच्यो नासून टॅक्सीकारांच्या हक्का खातीर केल्ल्या वावरा संबंदी आशिल्ल्याचो दावो गोवेकार हाच्या समर्थकांनी केला. पायलट आवडे आयज जोडून आयज खाता ते रिक्षेकार सगळे सोंपतले ते गायडलायन्सा प्रमाणे ओपन मार्केट जातलो. सगळे ओला उबर रॅपिडो झुमकार फाल्यां कोण कोल्हापूर पुना ऑफिस गाडयो आहा त्या सुद्दां हांगा हाडून ऑफिस घालतले. हे अशी गजाल गायडलायन जाला आनी गायडलायन्साक आमी ऑब्जेक्ट केला. सरकाराक दिसता हो मोगे एकले ऑब्जेक्ट करता म्हणून आयज सरकारान म्हाजी हिस्ट्री शीट ओपन केल्या. म्हाजो कसलोच क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आय एम नॉट अ क्रिमिनल. आय एम सेल्फ एम्प्लॉयड. आय एम अ बिझनेसमॅन. आय एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ. आमचे जेन्ना एज्युकेशन जाल्ल्याक आमचो क्रिमिनल रेकॉर्ड ना. आमी धंदे ना. बट खंय तरी गोंयकाराचो धंदो सेव्ह करपाक वयता म्हणून सरकार आयज म्हाजें तोंड बंद करूंक सोदता. म्हाजे गंगटेक धरून हिस्ट्री शीट काडल्या आनी सरकार म्हाका तळेपार करूंक सोदता. बट हे भुरगे सगळे येयल्या ते आपापल्या धंद्याचे आपापले लिडर आहा सगळे सेल्फ एम्प्लॉयड आहा. आयज हांव जर मेलो सुद्दां जाल्यार हो मुवमेंट फुडें चलतलो. लोकल सगळं टॅक्सीकार सो इतली पुलीस फोर्स तुमच्या कित्या खातीर हांगा 5 PSI उबे आसा. ह्यो प्रश्न तांकां विचारपा तुमकां हांगा गेट हाडोवपाक कोणें धाडले विचार तांकां प्रश्न. मागीर आमी आन्सर करता. पयलीं विचारा बेसूड जाला तो भियाता. आयज आमी मोपा टॅक्सीकार जे येयला सगळे अडेचशे भुरगे आमचे येयला पळय ते फक्त सपोर्ट करपाक मोग्यांबो. आनी ही जी गायडलायन येयलेली 2025 ही जर आमकां फाल्यां सकाळी पळय कशें आहा तर ही गायडलायन येयली जाल्यार प्रत्येक टॅक्सीकार आमचो भिकारी जातलो. प्रत्येक टॅक्सीकार भिकारी जातलो. त्यान परस आमी झगडोन खंय तरी जर हे गायडलायनी फाटी काडली जाल्यार आमी झगडोनूय ते करतले. आनी आमी ही गायडलायन म्हणटा ती 2025 जी ॲप गायडलायन येयलेली आहा पळय ताका आमचो फूल अपोज आहा. कित्याक आमचे नीज गोंयकार जी म्हणटात पळय टॅक्सीकार ते जर जगोंक जाय जाल्यार ॲप आमकां ॲप नाका गोंयांत. आमकां ॲप फिजिबल ना. जसो मोगांबो आमचो सदीच सांगता
हे भो आमकां फिजिबल गोंयान ना. आमची मेट्रोपॉलिटन सिटी न्हू की आमची 2000 3000 म्हणजे 1000 करोड म्हणजे 1 करोड 2 करोड पॉप्युलेशन आहा तशी काय ना. खंय तरी काल न्यूज व्हायरल जालो की मोग्याम लोक 30 पार करपाची तयारी चल्ला. आमी नको कित्या खातीर 30 पार करूंक सोदता. जितलो आहा तेका वळखता. सगल्यो केसी तेजे विथ रिलेटेड टू गोवा मायल्स आसा. मोस्ट ऑफ द केसीन तो आमचो ऑलमोस्ट सुटलेलो आसा. ऑलमोस्ट म्हाका दिसता मोर दॅन हाफ केसी तेजे काबार जाल्ल्यो आसा. 2-3 हियरींग जाता केसी भायर पडटा लॅक ऑफ एविडन्साचेर. आनी कळना हिस्ट्री शीट म्हणलें गेलें जितले आमी जाणा आसले भुरगेपणा हिस्ट्री शीट म्हणजे खंय तरी एक मर्डर केस अटेम्प्ट टू मर्डर रेप ताका हिस्ट्री शीट म्हणटा. मोगेंबान तसले कितें क्रायम केला कांयच खबर ना आमकां. मोगेंबा फक्त आमकां खबर आसा झगडटा पोटा खातीर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. पर्वरी जावपी टाउन स्क्वेअर प्रकल्प हो देशांतलो एकमेव प्रकल्प आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून सुमार 11,000 चौकट मीटर जमीन संपादीत केला आनी 120.97 कोटी रुपयांची निधी लागतली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. जाल्यार स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत कोलवा दर्यादेग कोस्टल टुरिझम सर्कीट म्हूण उदरगत जातली. हातूंत फूड प्लाझा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड ब्रिजाचे पुनर्बांदणी आनी सौंदर्यीकरण जातले अशें खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें. This is about 11,000 square meters approximately, and total project cost will be about 120.97 crores, which includes about 18% of GST. Government of India funding by 90.74 crores, and state government share will be roughly about 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार फुल इयर राउंड पब्लिक प्रोग्रामिंग आम्ही त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले. आणि एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आणि टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली. स्वदेश दर्शन आमकां 2 प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे. स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आशिल्ली. तातूंतल्यान आमकां वी हॅड पर्टिक्युलरली थिंग्स विच वी कुड पुट अक्रॉस. तातूंत आमी एक रुरल सर्कीट घेतलो. रुरल सर्कीट विच वी टूक फ्रॉम पोरवरीम अप टू हरवले अँड द कोस्टल सर्कीट विच वी हॅव टेकन इन कोलवा. कालच्या कॅबिनेटाक आमी रुरल सर्कीट ऑफ स्वदेश दर्शन एज फार एज पोरवरी इज कन्सर्न वॉज टेकन अप विच takes the whole belt towards the rural areas of to explore the rural areas. 2.0 scheme under the Creek Experience project. So Creek Experience आम्ही ज्यांना बाहेर वतात परत lot of tourists come and experience creeks, be a part of bird watching, be a part of fishing, lot of things activities happen which allow local employment and sustainability in a sustainable manner. At the same time economically त्या लोकांक बरें पडटा. ते करपाक आमी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट जे काढले तातूंतल्यान मालीन इन पोरवरीम, विल्लोशा इन पोरवरीम, पोंपुर्बा स्प्रिंग, तोड्डा लेक and certain creeks have been taken in this. As we take this, we go up to हरवले where रुद्रेश्वर टेम्पल ब्युटिफिकेशन आणि गोमंत सरिता पूजन हे करपाक व्यवस्था नारवा जय मांडोवी वालवंटी आणि हाजे आमचे रिवर सगळे मर्ज जाता त्या जाग्याचेर गोमंत सरिता पूजन ही व्यवस्था करपाक आमी घेतिल्ली आसा विच विल बी अ पार्ट ऑफ द स्पिरिच्युअल सर्कीट विच विल अगेन अटॅच टू द एकादश तीर्थ अंडर रिजनरेटिव्ह टुरिझम. दाबोळे वाठारांत एका फोंडकुलान पडून दाबोळे रावपी दुचाकी चालक मारुती जाधव हाका मरण आयलें. जाल्यार दुसरे वटेन सालिगांव बेलास्तीवाडा वाठारांत घराच्या सेप्टीक टँकान पडून रोजारियो मास्करेनस ह्या 58 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. पळयात पुराय बातमी. दाबोळे वाठारांत एका फोंडकुलात पडून दाबोळे रावपी दुचाकी चालक मारुती जाधव हाका मरण आयलें. ह्या वाठारांत रस्त्या कुशीक खणून दवरिल्ले फोंडकूल पुरयात वा आशी कुशीक बॅरिकेड्स लायात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. मात संबंदीत कंत्राटदारान हाचेर दुर्लक्ष केला अशी माहिती मारुती हाच्या सोयऱ्यान दिली. ही सुवात धोकादायक जाल्ली आसा ताका लागून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जाता. तो केन्ना असो स्पीड तेजे 40 or 35 स्पीड तेजे आसता. सो तो केन्ना रफ चलयना गाडी. तो आनी 3 दीस पयलीं म्हाजे एक कजनान सांगलेलें ताका स्पेशली वचून त्या इंजिनियराक सांगलेलें की बाबा पॅक करा बाबा कितें लाया बॅरिकेड्स लाया कितें तरी लाया. तेंच्यांनी इग्नोर केल्लें. तो खूब डेंजर आसलो. तो स्पॉट इतलो डेंजर आशिल्लो की सांगून पुरो जाल्लें. सो आयज म्हाजो मामा केन्ना तो पियाना केन्ना कांय करिना. तो इतलो बरो मनीस की तो पिता केन्नाय चुकोना जाल्यार केन्नाय चुकोना. पूण तेजे कितें तो सारको मनीस सारको 30-40 स्पीडेर चलोवपी मनीस तो. ओके. सो तो केन्ना दाबोली सपोज कोणाकूय विचारलें न्हू तो मनीस कसो तुका सांगतले बाबा तो भुरगो तो असो पडपाक शकता काय म्हणटले. असो पडपाक शकत ना म्हणटले. सगळे कोणाकूय विचारा दाबोली. कॉन्ट्रॅक्टराक स्पश्ट सांगलेले म्हाज्या कजनान ताका सांगलेले बाबा बॅरिकेड्स लाया कितें तरी लाया कोण तरी पडटलो थंय कितें तरी जातलें.
पावस पडटाले ओके आयज सकाळच्यान पावस नाशिल्लो सांजचे पावस पडला पूण कितें तरी एक्शन घेवपाचें आशिल्लें न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे काबार जाले कोण मेलो जितो कितें तें कांय फरक पडना कांयच पडना तेका आतां 3 इन्सिडंट जाले थंय एकटो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो मेलो थंय थंय उपासनगर ते बस पलटी मारले तेंच्यांनी कितें चल्लां कितें तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवपाक जाय बाबा तुमी करता रस्तो करता बऱ्या फ्युचराक बरें करता म्हणून खबर आतां जे मरपाचें लोकांनी मरपाचें थंय फ्युचरा खातीर लोकांनी मरपाचें तेंच्यांनी फ्युचर पळोवप न्हू म्हळ्यार आमचे कोण आसता तेंच्यांनी पळोवप हेंच्यांनी पळोवपूच न्हू एज कितले तेजे आतां 38 to 39 एज त्या एजीन तो आतां मरपाचे दीस हे एक्शन घेवपाक जाय हांव सांगता सगळ्यांक जे कोण आसा हेंचे फाटी फुडें कोण आहा न्हू हेंकां सांगा मातशें आनीक जीव वयतले नाल्यार आयज म्हाज्या मामाचे जीव गेला तेंकां कांय जावपाना तेंचे कांय वचपाकूच ना पयशे घेतले थापतले आनी घरा कडेन बसतले आनी कांय जावचेच ना ते दुसरे वटेन सालिगांव बेलाबिस्तावाडा वाठारांत घराच्या सेप्टीक टँकात पडून रुजारियो मास्करेनास ह्या 58 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रुजारियो आपल्या प्रॉपर्टीक भोंवताना चुकून ह्या सेप्टीक टँकात पडिल्ल्यान ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCत धाडल्या ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही केसरवाल झरी वाठारांत भूस्खलन जावपाचो धोको आसा संबंदीतांनी बेगोबेग पावलां उबारपाची गरज आसा अशी शिटकावणी गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन दिल्या पळयात पुराय बातमी केसरवाल झरी वाठारांत भूस्खलन जावपाचो धोको आसा आनी बेगोबेग उपाय करपाची गरज आसा अशी शिटकावणी गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन केल्या ह्या इतिहासीक पर्यटन थळार राशिनी मातयेचो ढेर देंवपाचे वाटेर आसा तशेंच भूशास्त्रीय अस्थिरताय निर्माण जाल्ल्यान राज्य कार्याध्यक्ष महेश नाडार हाणें दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांक पत्र बरयला भूतांत्रीक आनी पर्यावरण तज्ञांचो पंगड बेगोबेग धाडपाची मागणी तांणी केल्या वेळार उपाय काडलो ना जाल्यार मनशाच्या जिवा बरोबर गोंयचे सैमीक आनी सांस्कृतीक दायज धोक्यात पडू येता अशी शिटकावणी तांणी दिल्या आम्ही कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की आमची जी केसरवाल जी स्प्रिंग आसा ताची इमिडिएटली एक तपासणी जावचे केसरवाल जी स्प्रिंग जी आसा ही आमची ऐतिहासिक स्थळ आणि कुट्टाळकाराचे गर्वीचे एक स्थान आणि तुम्ही पहिले आसतले खूबशे लोक पावसान हांगा न्हावपाक येता पूण आयज ही स्प्रिंग जी आसा ताची परिस्थिती सामकी वायट कंडिशन आसा एक सायडीन सॉयल इरोजन तर दुसरे सायडीन कमजोर जाल्ले उतार दिस मेक्स द जिओलॉजिकल कंडिशन ऑफ द सायट व्हेरी क्रिटिकल हे सगळे पळोवन आमकां एक वॉर्निंग सो येता एक लँडस्लायड जावपाचो वॉर्निंग सो आसा अँड बिकॉज देर आर मेनी ट्युरिस्ट हू कम एंड हॅव बाथ देर एक दुर्घटना जावपाचो संकेतूय आसा आनी ह्यो दुर्घटना जावपाचे न्हू म्हणून आमी कलेक्टराक येवन रिक्वेस्ट केला की तेंच्यांनी ह्याचेर एक नजर घालपाचे आनी वॉट एवर स्टेप्स एंड मेजर्स कॅन बी टेकन फ्रॉम देअर साइड टू बी टेकन वी हॅव रिक्वेस्टेड देम टू पुट एन एक्सपर्ट टीम टू असेस द साइट टू एन्श्योर दॅट प्रॉपर reinforcement is done wherever needed. If at all the soil stability has to be taken care of, that has to be done because it's very important that it is preserved. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकार. बुधवारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून आगरमळ पारोळेच्या एका घरांत उदक तुंबले. घराच्या फाटल्या वटेन आशिल्ल्या शेतांतले उदक वचपाक वाट करूंक नाशिल्ल्यान उदक थेट घरांत येता. हे विशीं पंचायतीक सांगून लेगीत कांयच कानामनार घेवंक नाशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. ही पळयात अगरमळ पारोडेच्या ग्रेशियस फॅमिलीच्या घराची परिस्थिती. दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी ह्या घरांत उदक तुंबला. ह्या घरांत वट्ट 3 फॅमिली रावतात. घरा फाटल्यान आशिल्ल्या शेतांतल्या उदकाक वचपाक वाट नाशिल्ल्यान ते उदक थेट तांच्या घरांत येता. हे विशीं पंचायतीक सांगून थकले पूण अजून मेरेन कांयच तोडगो काडिल्लो ना म्हणून थळावे बेजार. घर पोरणे आशिल्ल्यान घराच्यो वण्टी लेगीत कोसळपाक शकता तेन्ना पंचायतीन तातूंत लक्ष घालचें म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. आणि उदका वाट दोन कोणत्या उदक आडवून होता आमच्या घराक येता आमचे घर बुडत 2-4 वर्स जाली. पहिले आमचे घर माती हाडलोले आते घरासून आमकां कांयच नासलोले उदकाचे जाल्यार ते आज तुजे घर येता उदका वाट दोन कोण घर बुडत आमगेले
आता हे उदक येता ते खंयचे येता शेताचे तुमगे वाटेन जेवते आसते उदक येता भितर आमगे सकल आमगे जेवण येता अशी उदका वाट बंद केली म्हणजे उदक खंय वयतले आता हे उदक भरता पळय तुमगे आंगणा भरले आसा ते घरा भितर आसा उदक आनी रातचे बी भरलेले राती भरता आनी सगळे आतां सकाळी चड जाले बोले बाबा म्हागे तिची वाट कोण दिया दोनी पावले एकू कोण दिया मुमको जायना मु चड हिंगा तेम एकल्यान पण एक्शन घेवना म्हणजे ते इलोले पाटी सांगेल ते काय तुम्ही कोता ते करे म्हाका वाट कोण दिया कोणी करू ना आनी सरपंचा नाव सांगिले कोण सांगून गेला ते म्हाका वाट कोण कोण दिल्या कोण एक्शन घेता चड वर्सांनी हे 2-4-5 वर्सांनी हे ब्लॉक कोण ते उदक पयलीं आमगे घरा भाडे आसले दुसरे आसले आम न्हिदताली उठताली म्हळ्यार आमचे एक उदका घोट लागनासलो आनी हे उदक आमगे न्हू हे उदक एक शेतां एक चड हे उदक की डाव हेचे डाव मुखार उदकाचे हिंग आम उदकाचे सेंड डेमेज नासले सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा हेंचें तुमी घर पळयतात हातूंत जवळ म्हाका 3 फॅमिली रावता थंयच्यो आणि ह्यो पोर्तुगीज काळीन घर हे जवळ जवळ म्हाका 70-80 वर्सां जाल्या आसतली ह्या घरात ते लोक हांगा रावतात आणि हे घर मातयेचें तुमी पळयतात पूण पयलीं तांकां फाटलीं 5-6 वर्सां सोडली जाल्यार पयलीं तांकां कसलोच त्रास जायनाशिल्लो त्या सुखरूप हांगा बरे भशेन रावतालीं फॅमिली आतां कितें जालें आसा की फाटल्यान जे एक मनशान जेन्ना कोणी येवन घर काडलो तेच्या घर काडपाचेर आमचें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना कोणी आपल्यागे जागो आसा म्हणटकीर कोणी आपल्या घर काडून रावता करता बरोबर आसा पूण थंय खंय तरी वाट उदकाची जी आसा ती वाट ब्लॉक जाल्ली कारणान फाटलीं 5-6 वर्सांनी ह्या फॅमिलीक भरपूर त्रास भोगचे पडटात आज तुमी पळयला हे आतां तरी सद्या दिश्टी पडटा लेवल देंवला पूण राती तांच्या घरांत जवळ जवळ दिमीभर उदक आशिल्लें तुमी वचून भितर जर पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें आनी हो प्रॉब्लेम असो चालू जायत आसा हेजी पयलीं सुद्दां आमी कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर मामलेदार येवन WRDचे ऑफिसर डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे येवन तेणी हांगा इन्स्पेक्शन बी करून मिनिस्टर सुद्दां हांगा आयिल्ले पळोवपाक आनी तांणी हांगा येवन हे इन्स्पेक्शन बी करून ती वाट ओपन करपाक लायली आनी ओपन केल्ली आनी ओपन करतकीर गेल्या वर्सा हांगा कांयच प्रॉब्लेम जाल्लो नाशिल्ले ह्या वर्सा खंय तरी तांची परती वाट ब्लॉक केल्ली कारणान आज तुमी पळयता कसली परिस्थिती हांगा आयिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अगरमळ पारोडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. मडगांव रावणफोंड वाठारांतल्या 6 लेन रोड ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी संबंदीत कंत्राटदार आनी सल्लागारा आड मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामाचेर निश्काळजीपणा केल्ल्यान लोकांक धोको निर्माण जाला. ओव्हरब्रिजाचेर 90% काम अर्दवट आशिल्ल्याचे काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो सांगता. आम्ही पुलिस कंप्लेंट फाईल करतले ऑन द कन्सल्टंट आणि कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ रावणफोंड ब्रिज. आता हे जे आज सिच्युएशन जाल्लें आहा रावणफोंड ब्रिज क्लोजर जावपाक कारण म्हणल्यार प्युअर नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट. आता हो जो ब्रिजाचो वर्क ऑर्डर दिल्लो 23 डिसेंबर 2022 आणि 6 लेन म्हण आशिल्लो 6 लेन ब्रिज आशिल्लो आणि त्याचे कम्प्लिशन आसलें 22 डिसेंबर 24. आज आम्ही 25 आहा 25 जून पावले आमी आतां मे सोंपता 2025 आणि अर्धेच काम ते करपाक लागले वन सायड म्हणजे 3 लेन समजला इनिशियली आणि सेकंड 3 लेन मागीर करपाक आसतलो आणि हे 3 लेन सुद्दां तेजें फावंडेशन उबी जायना वयर सरलो आणि ते फावंडेशन सावदर्न सायडांतल्यान फावंडेशन जेन्ना घालताले रेल्वे ट्रॅका सावदर्न सायडांतल्यान फावंडेशन जेन्ना घालताले तेन्ना ते एम्बँकमेंट आहा ते कटींग केलें. सो आतां कटींग केलें म्हणटकीर कितें जाता तेका स्ट्रेंथनिंग करपाक जाय आशिल्लें प्रॉपर सपोर्ट दिवन समजला ते करूना तेका लागून ते सगळें जोडून येयलें. हे प्युअर नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी हे कन्सल्टंट समजला. आमकां कशें दिसून येता की हे जे सगळें षडयंत्र आहा हे खंय तरी प्रायस एस्केलेट करीत रावपाक कित्याक 2021 हाजो कॉस्ट जाल्लो टेंडर केल्लो फॉर 21 crores. मागीर परतून 2022 जेन्ना मडगांवचो आमदार BJPन गेलो त्या टायमार परतून टेंडर जालो आनी तो जालो 54 crores. जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालतालो चीफ मिनिस्टर स म्हयने उपरांत चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केलें की इट वॉज 74 crores. आनी आतां जेन्ना इतले डिले जाता नॅचरली ते एस्केलेशन क्लॉज लायतले आनीकूय वाडयतले. सो हे ब्रिज कंप्लीट जाता म्हळ्यार म्हाका सुद्दां 150 crores पावतले आणि हे सगळे जे इन बिटवीन हर्डल्स हाडटात मॅन मेड हर्डल हे फक्त एस्केलेशन करपाक आनी हेजो प्रायस वाडोवपाक हो आमचो स्ट्रिक्ट आहे. करिश्मा हॉटेल टील नावेली बोंद्रे एंटायर ब्रिजाचेर लायन लागता. स्कुला टायमार कितें जावपाक आसा ते चिंता तुमी. सो हें सगळें करपाक कारण कोण पुलीस मॅन पावरूय बी थिंग डिप्लॉय केल्लो आसा. सो होय बी लॉस दीज आर ऑल लॉसीस सांगपाक
सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन केल्ले आसा. वी हॅव कोटेड सर्टन सेक्शन. वी हॅव कोटेड सेक्शन 290 फॉर क्रिमिनल नेग्लिजन्स, मिसचिफ सेक्शन 324, criminal breach of trust section 316, criminal conspiracy section 61. या दोन्ही हाजेर या सगळ्या सेक्शनाचेर आमी डिमांड केल्लो आसा मारगांव टाउन पुलिसाक की FIR लॉन्च करची आनी हाजेर इन्क्वायरी करची. फोंडें आनी बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रान डेंग्यू संबंधी जागृताय मोहीम सुरू केला. अंगणवाडी आणि हायस्कूलच्या शिक्षकां वांगडा भलायकी अधिकाऱ्यांनी बसका घेवन डेंग्यूची माहिती दिली. तशेंच जर कोणाक थंडी आनी जोर येता जाल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रांत येवन तपासणी करची अशें आवाहन फोंडा प्राथमीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉ. स्मिता पार्सेकर आणि बेतकी भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी डॉ. मनीषा कामत हेणे केला. अंडर PHC फोंडा आमची जी पंचायत येता, म्युनिसिपालिटी येता, त्या एरिया भितर आमी जागृतायेचें काम चालू केल्लें आसा. तशेंच सस्पेक्टेड केसीस खंय आसा, फिवर केसीस आसा, सस्पेक्टेड डेंग्यू नाजाल्यार पॉझिटिव्ह केसीस आसात जाल्यार आमी थंय त्या एरियांनी फॉगिंग करतले. आमचे अवेरनेस कॅम्पेन आमी कुळागरा एरियांनी चालू केल्ले आसा. तशेंच आमचे आयज सेक्टरल मिटींग आशिल्ली आंगणवाडी वर्कर्स जी आमची फोंडा PHC फोंडाच्या अंडर येता त्यांच्या भितरही आमी जागृतायेचें काम केल्लें आसा जेणे करून ते मॅसेज तेंचो आमच्या गांवांनी पावतलो, त्यांच्या बालवाडीच्या एरियांनी पावतलो. तशेंच स्कुला भितर आमचे नोडल टिचर्स ट्रेनिंग जातले, एडवोकसी वर्कशॉप जातलो जातून आमचे म्युनिसिपल आणि पंचायत यांचे जे ऑफिसर्स आसा ते पार्टिसिपेट जातले. सो हांव लोकां कडेन इतलेंच मागता की आतां पावस सुरू जाल्लो आसा, सो तुमच्या वाठारा भितर घरा भायल्यान जर खंय उदक साचून उरत आसत, प्लास्टीक बॉटल्स नाजाल्यार कप्स कितेंय अशे जे आयदनां आसा जातून उदक साचून उरता तातूंत 7 दिसां भितर जर तें उदक भायर उडोवंक ना जाल्यार डासाची उत्पत्ती जावं शकता. तर ते जावं नये म्हणून तुमी तुमचे घराचो परिसर जो आसा तो निवळ दवरपाचो. आमी वर्सभर सगळे आमी एक्टिविटीज आमचे चालू असतात आणि आमचे फील्ड वर्कर्स आणि आमचे मेडिकल ऑफिसर्स फील्ड एक्टिविटीज म्हणजे अवेरनेस एक्टिविटीज डेंग्यू मलेरिया कसो जाता आणि जावं नये म्हणून कितें एक्शन घेवचें हे सगळे अवेरनेस आमी कॅम्पाक जावं फिल्डांनी वचून लोकांक म्हायती दितात. सो फक्त ही म्हायती दिली म्हणून जायना, आमकां फूल कॉपरेशन ऑफ द पब्लीक सांगलें तें आयकलें. सो इट इज अ इंटर डिपार्टमेंटल कॉपरेशन. आमचे कॉपरेशन मागीर तुजे पब्लीक कॉपरेशन डिफरंट डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसात, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मागीर तुजे पंचायत एरिया हे सगळ्यांचे कॉपरेशनान आमी हे सगळो डेंग्यू आनी मलेरिया कंट्रोलान दवरतात. पावसाच्या दिसांनी डेंग्यूचे रोग चड आढळून येता आणि ताका लागून फोंडा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि बेतके प्रायमरी हेल्थ सेंटर यांच्यांनी गेल्या 3-4 महिन्यां पासून अवेरनेस सुरू केल्लो आणि लोकांक जागृत करून डेंग्यू पासून सावध रावचे अशें आव्हान केल्लें. फोंडा हेल्थ सेंटरान प्रायमरी स्कूल, हायस्कूल तशेंच अंगणवाडीच्या सेविकाक घेवन मिटींग घेवन तेंची मिटींग घेवन डेंग्यू बद्दल जागृती केल्ली. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.